नमस्कार, हांव सध्या आसा बंदीरवाडा हांगासर आनी म्हाज्या फाटसून जी वाळवंटी न्हंय आसा आनी वाळवंटी न्हंयच्या कुशीकूच हांगासर तुमी पळयता आसतले की हांगासर एक नालो आहा जो सरकारान म्हणजे जे पावसाचें उदक येता ते पावसाचें उदक खंय जे घराच्या लोकांक हांगा जे पूर येता त्या पुराची खंय ना परिस्थिती वायट जावंक जायना म्हणून नाला तयार केला. जे उदक येता पावसाचें खंय साठटा ते ह्या नाल्यासून वयता. पण आतां हांगा येवची एक स्टोरी म्हणजे कितें तर मेन हा नाल्याची परिस्थिती पळयत जाल्यार एक सामकी वायट आहा. कित्याक तर ती हितूसून कचरो उडयल्लो आहा, बऱ्याच पैकी तितून उदक साठलेलें आहा. ही परिस्थिती आसा. हेच्या बरोबर सिवेज जे आसा आनी त्या बरोबर लोकांनी हांगातले जे बंदीरवाड्यातले काही लोकांनी हांगातलो गैरफायदो घेत घरातले जे वेस्ट उदक जे आहा ते पायप करून सोडलेले आसा. सिवेजाचे खंय थोडे प्रमाणान उदक सुद्दां सोडपाचो ह्या नाल्यान सोडपाचो प्रयत्न केला आनी तेंच उदक थेट ते वाळवंटी न्हंयेन येता. जे सुमारे हांगातले जे सांखळे वाठारांतले आनी त्या सांखळे वाठारांतल्या उपरांत भायरचे जे लोक आहा ते उदक पिवपाक वापरता ते वाळवंटी न्हंयच्या भितर ते उदक कनेक्ट जाल्ल्या ताका सिवेज आनी घरातले जे वेस्ट उदक आहा ते ह्या नाल्यान सोडलेले आहा. जेचो परिणाम खंय ना वायट परिणाम ते जावं शकता. ह्या बाबतींत थरावी पंचायतीन खंय ना खंय तरी हेची विचारणी करूंक जाय. कित्याक हालींच गोंय सरकारान स्ट्रिक्टली एक्शन घेवपाचो प्रयत्न केल्लो की हे जो नालो जो आहा टोटली पळयत जाल्यार अशें दिसता की उदक जे आमी पियेता तें खंय डावटफूल खंय येता. नालो आसा तो फक्त पावस येता तेन्ना पावसाचें उदक वचपा खातीर न्हंयेन सोडपा खातीर तो केलेलो. त्या तितूर हो नालो आसा ते लोकांनी हे केला मिसयूज केला. कितें शिवीजीचें उदक सोडटा आनी घरांतली जे कितें करता न्हाता तें उदक आयदनां घासता तें उदक हांगासून सोडटा. आनी जेन्ना पावस सोंपल्याक हांगा उदक जें साठटा तितून न्हू मच्छरां तयार जाता जराई. ते लोकांक खूब त्रास जाता आनी ह्या जराईन डेंग्यू मलेरिया जाल्लो आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.